आयच्या सेशनांतू पुरा जनाल तुमगेलें स्वागत आसा. तशली माडगेलें आमी पुरा प्रार्थना करून भीष्मदेवाल उदगास करून हे सेशनांत मुखार वचया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. पुनः पुराजनाक स्वागत आसा. आयच्या सेशनांतू आमी कृतज्ञ सती व्रजगोपी माताजी विश्वंभर प्रभू कोण हे प्लॅटफॉर्म सुरू करून तांणी सपोर्ट करता आसती. तशींच ज्योतिकिनी माताजी वेणी माधव प्रभू तांकां कृतज्ञ आसती तांगेले सपोर्टा खातीर. हरे कृष्ण. आमी द्रोणाचार्यालें सिरीज स्टार्ट करता आसती केलें लास्ट टायम आनी आज सेकंड भाग वता ती. सो एक 5 मिनिट रिकॅप करून लास्ट टायम कशें जालेलें ताचे मुख्य पॉइंट ताचेर आमी मुखार वचया. सो आमी फर्स्ट लास्ट टायम डिस्कस केलें की महाभारत म्हळ्यार रामायण आवटू एक व्हड काव्य कितले की पिढी जनरेशन्स जोकून वाजून आयिल्ली तसलें आसा ती आनी इन्फ्लुएन्स जाली आमी पुराच्यान. आनी वेदांत मस्त प्रकाराचे शास्त्रांत मस्त सकड शास्त्र बरयलेलें आसा वेदव्यास देवानाची आनी तातूंत स्मृती श्रुती म्हणटा ती आनी श्रुतीच पार्ट इतिहास म्हळ्यार आमकां कशें एक सिद्धांत आसता जिवनाचे वेद आसा कळटा ते आमकां ते हे महाभारत आसलें महाभारत आसलें काव्यांतू आमकां ते डेमॉन्स्ट्रेट जावन कळटा की वय हें बरयलेलें शिवाय जाल्यार रियल लायफांतू प्रॅक्टिकली कशें जाता कशें केल्यार म्हूण. आनी केन्ना खाली आमी एक फिलॉसॉफी ऑर सिद्धांत आयकता ती आमी तितले आकर्शीत जायच ना. जाल्यार आमी ती केन्ना काणी आयकतात ते व्यक्तित्व आयकतात ते चरित्र आयकतात ती तेन्ना आमकां कळटा हो अशी वेळ म्हूण. त्या प्रकार म्हळ्यार काम लोभ मत्सर हें पुरो वायट म्हूण जाल्यार आमी काणी रुपार पळयता ती हें देवा लिलेंतू की कशें जाल्लेलें तेन्ना आमी अनिकेता ज्योट एक प्रकार आमगेलो संबंध जाता कनेक्ट जाता आनी आमकां भक्तींत मुखार वचपाक निश्ठ मेळटा म्हूण पळयलें. मध्वाचार्य स्वामीन सांगिल्लें महाभारत आसलें काव्य 3 लाखार पळयता म्हूण. ते काणी रुपार आयकल्यार वय आमगेलें हृदय शुद्धीकरण जाता. जाल्यार आमकां कसं धर्म कसं अधर्म कसं चांग कसं वायट त्या पुरा पळोवच्याक पळय मेळटा ते दोनी लेवल. आनी तिनूय लेवल म्हळ्यार भक्ती कसलें की पुरा हातूंत सेंट्रल कॅरेक्टर सगळ्या महाभारतांतू कृष्ण परमात्मूची पुरा टायमार कृष्ण परमात्मान स्वयं येवचें आसा और तागेलें एक अवतार वेदव्यास देव कोण बरयलेलें आनी महाभारतांतूय पुरा समयार टायमार वेदव्यास देवान येवन तें कशें जावं तें करूं आसा. आमी पुरा रुपार पळयता कशी देव ते सूत्रधार पुरा विशयांतू त्याच प्रकार आमकां ते निश्ठ येतले की आमगेल्या जिवनांतूय तशी तें म्हूण. सो तशी एक त्या लेवलार एक पळयता म्हूण. आनी महाभारतांत कशें आसा तें विंगड खंय मेळना जाल्यार विंगड खंय कसं नाय आसल्या पुरो खंयचे देशाचे खंयचे हाचे शास्त्र आसच्या पुरो ते पुरा विशय महाभारतांत आसा म्हळ्यार खंडीत. आमी द्रोणाचार्याल कशें एक अद्भुत जावन आशिल्लें जन्म जाल्लेलें द्रोणांतू भारद्वाज मुनिले तांगेले बापूसू तें पळयलेलें आनी कशी तांगी सगळे महाभारताचे पुरा पर्वांत येतात 8 पर्वांतू आनी स्पेशली ते इकरा दोन 15 दिवसाचे युद्ध जाता कुरुक्षेत्र ताचे वर्णन केलेलें आसता. सगळें पर्व द्रोण पर्व म्हूण सांगिल्लें आसा. सो तांगेलो आवसो अप्सरा घृताची म्हूण आसता आनी आमी पळयलें कशी तांणी अग्निवेश ऋषी आनी परशुराम देवाल अंडर शिकून तांणी स्वयं एक शिक्षक जाता ती म्हूण. मुखारसून आमी पळयलेलें कशी द्रोणाचार्याला एक प्रकार अपमान जाता तांगेले मित्र द्रुपदा लोट्टू आनी ताजे निमित्त तांकां मना बसता की म्हगेल समय येयलो तेन्ना हांव द्रुपदाक शिकयता म्हूण अशें ताणें कोरलेलें सम न्ही म्हूण. आनी मुखारसून आमी पळयलें की तांणी कौरव आनी पांडव चेडूं जालें तांणी गुरू जाता ती भीष्मदेव तांकां तांगेलो
गुरु अस्त्रविद्या आणि तांगेले गुरुकुल एक बांधून तांगेले अंडर पुरा पांडव म्हणजे 105 जन कौरव 100 आणि 5 पांडव तांगेले अंडर शिकता ती ते हस्तिनापुरा भायर असता ते गुरुग्राम म्हणून सांगतात आता इथे गुरुग्राम म्हणतात म्हणजे त्यांची जाग आशिल्लो थंय द्रोणाचार्याले आश्रम आशिल्ले म्हणून सांगतात आणि एक प्रकार त्यांनी पुरा जनान शिकून जात तरी टाइम आयल सिता द्रोणाचार्य पांडव जना स्पेशली भीम आणि अर्जुन त्यांनी वचून द्रुपदाक बांधून हाडता ती आणि त्यांनी तांगेल कसं म्हणतात पळय एक रिवेंज और तांगेल मन आशिल्लें ते तांकां द्रुपद महाराजा दाखयता ती आणि द्रुपद महाराजान मुखारी यज्ञ कोण दृष्टिद्युम्न आणि द्रौपदी जाता आणि दृष्टिद्युम्न जाल्लेलो ताजे खातीर की द्रोणाचार्य मारका म्हणून आणि त्या प्रकारार ते यज्ञ करून त्यांनी आवाहन केलेलें दृष्टिद्युम्नाक आणि आमी द्रोणाचार्याक ओडपण पळयलें की तांकां गोत्त आशिल्लें की ते यज्ञा देखून उत्पन्न जाल्लेले दृष्टिद्युम्न तांकां मारच्या खातीरच म्हणून जाल्यार तांगेल मन म्हळ्यार ते एक आदर्श शिक्षक म्हळ्यार तांगेल शिकोवचे ड्युटी तांतूं तांणी मुखार सून पळोवचें ना कसन तो कोण तो म्हणून आणि त्या प्रकार तांणी दृष्टिद्युम्नाकय पुरा शस्त्रविद्या दिता ती म्हणून सांगिल्लें आसा आणि लास्ट पॉइंट आमी डिस्कस केलेलें की द्रोणाचार्याले आणि एकलव्याले ते आमकां एक पंत आसता की एकलव्याला समजलें की न्हय म्हणून जाल्यार महाभारतांत आमकां कळटा की एकलव्य म्हळ्यार तो तांतुलो निषाद जनाल हांतू समाजांत आशिल्लो आणि तांणी एक त्या समयार तांणी पुरा एक प्रकार क्रिमिनल एक्टिविटीज विंगड जना बाद दिवचे समाजांत उत्पात करचे तसल पुरा कार्यांत आशिल्लीं आणि तांणी पुरा जरासंधाल ओट्टू आशिल्लीं तांणी सो द्रोणाचार्याक गोत्त आशिल्लें की एकलव्याक शिक्षा प्राप्त जाल्यार मुखार सून ते समाजा खातीर हानी जातली आणि ते एकलव्या खातीर चांग आशिल्लें आणि समाजा खातीर चांग आशिल्लें की ते एकलव्याले ते मुखार सून ते करूं ताका जाय न्ही म्हणून ऑल्दो तागेलें स्किल आशिल्लें जाल्यार पुरा जनान आमी त्या पॉयंट डिस्कस केलें की तागेल्या गुरु भक्ती आशिल्ली म्हणून पळय मात आमी त्या पॉयंट केलें खंडित आशिल्लें कसलें की तांणी निमगेल सिद्धाक अंगुश्ट दिल्लें जाल्यार आमी ह्या एक प्रिंसिपल पळयलें की गुरु भक्ती म्हळ्यार सिलेक्टीव न्ही म्हणून की गुरून कसन सांगिल्लें आमकां लायक जाता तें करचें आणि स्वल्प कसं वस्तू आमकां समजायना तें करना ती सिलेक्टीव ऑबिडियन्स न्ही कसलें की गुरु भक्ती निज जावन आशिल्ली जाल्यार एकलव्याक द्रोणाचार्यान सांगिल्लें की तूं हांतू मुखार सून वचचें ना म्हणून तेन्ना तें करीत आशिल्लें सो असल पुरा पॉयंट्स आमी पळयलें आणि आमी आयच्या सेशना मुखार सून वचया की द्रोणाचार्य कशी एक प्रकारारी आदर्श जावन आशिल्लो शिक्षक आशिल्लो मस्त सकट मेथड्स यूज करता आशिल्लीं तांणी गुरुकुलांत तांकां शिकयता चेडवांक सो आमी एक प्रकार पळोवं येता की काणी सूर जाताना द्रोणाचार्य एक प्रकार सुरे लास्ट टाइम पळयलें की द्रुपद महाराजाले वता ती कसले तांगेले जीवन कसन एक व्याप्ती करून कसन एक जावक आशिल्लें कसलें की तांणी कृपील वटू वार्डीक कोण जे अश्वत्थामा जन्म जातरी तांकां घरांत कसने पुणी जावक आशिल्लें म्हळ्यार एक संसार चलोवचे ताचे खातीर तांणी एक सहाय मागचें द्रुपदा गेलेलें म्हळ्यार त्या एक प्रकार म्हटल्यार पडटा खावचे पिवचे नाशिल्लें तसल परिस्थिती देखून स्वल्प वर्ष नंतर आमी द्रोणाचार्य पळोवं येता तांणी हस्तिनापूर तसलें ते भारत वर्षाचे सगळे त्या टायमाचे भुमीचे पुरापशी व्हड राज्य पॉवरफुल शक्तिशाली राज्य हस्तिनापूर ताची राजगुरू जाल्लीं तांणी आणि त्या हस्तिनापुरास तांगेल गुरुकुल इतले फेमस जाल्लें की पुरा सकट राय खंय आशिल्लें ती तांणी पुरा तांगेलें चेडवांक द्रोणाचार्याल गुरुकुलांत पेटयत आशिल्लीं शिक्षा खातीर सो ओवर अ पिरियड द्रोणाचार्याल गुरुकुलांत पुरा कोण खंयची राज परिवाराचे खंयचे भागांत विश्वांत तांणी तागेल गुरुकुलांत येता आशिल्लीं शिक्षण प्राप्त करचे खातीर आनी द्रोणाचार्याल ते एक गुरू ते कशें एक आदर्श शिक्षक आशिल्लो पळय तो ते तागेले डिसायपल्स और तागेले कोण शिष्य आशिल्ले तांतूं तो पळयत आशिल्लो कोणाल कसो गुण आसा कोणान कसं लायक येता आणि त्या प्रकार त्या फिल्डांत ताका तो मुखार सून वता आशिल्लो म्हळ्यार ते एक प्रकार म्हणटात पळय ते समज चलतना ते दॅट इज द आयडियल सिस्टम म्हणून म्हणटात पळय की कोणाक खंयच्यांत इंट्रस्ट आसा कोण खंयच्यांत लायक आसा तांतूंची चड शिक्षण दिवन द्रोणाचार्य तांकां मुखार सून व्हरता आशिल्लीं अकॉर्डिंग टू कॅपॅसिटी एंड स्किल म्हळ्यार तांणी त्या शिष्या पळयता आशिल्लीं स्वल्प काळ तांगेले की ताका कसन स्किल आसा कसो इंट्रस्ट आसा
आणि त्या प्रकार मुखारसून वता आशिल्लीं. सो त्या एक प्रकार शिक्षण मेळटा आशिल्लें म्हण निमित्त सगळे विश्वादकून पुरा चेडूं हांकां राज परिवारांतकून येता आशिल्लीं तीं. आणि तांणी विंगड विंगड प्रकारांनी तांकां अशी एक शिक्षण म्हळ्यार एकाडेमीक मात न्ही, पुरा एक जिवनांत जावंक आशिल्लें कसं स्किल म्हळ्यार खंयच्याय सिच्युएशनांत तूं कशी एक प्रकारारी मन गट्टी करून मुखारसून येवका, खंयच्या शिक्षणाक भिवचें नज तसं पुरा एक सिच्युएशनांत तांणी प्रॅक्टिकली करता आशिल्लीं तीं. एक समयांतू तांणी पुरा तांगेली शिश्य आशिल्लीं तीं पांडव, कौरव, इतर पुरा जन तेन्ना तांणी थंयची तांगेली गुरुकुला लागीं एक न्हंयतू अ, 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 तांणी न्हंयतू पोवता आशिल्लीं द्रोणाचार्य तांगेले आतां पळया ती म्हूण. म्हळ्यार तांकां सामकें एक टेस्ट करपा आशिल्लें. तेन्ना पळयलें एक क्रोकोडायल सिसोडी येवन तांकां घट्टी धरता द्रोणाचार्याक. आनी द्रोणाचार्य सांगता की "मेगेल सहाय कर्याती, मेगेल सहाय कर्याती. हे सिसोडीन क्रोकोडायलान म्हाका धरलेलें आसा" म्हूण. बद म्हळ्यार द्रोणाचार्यान स्वयं जावन न्हू भायर येवयत आशिल्लें, तशें कांय नाशिल्लें. जाल्यार तांणी असल पुरा म्हणटात पळय चेडूं सिकोच खातीर करता आशिल्लीं आनी तांणी पळयत आशिल्लीं की आत्तां प्रॅक्टिकली कसं करूं येता म्हूण तुमी. आतां हांव सिरकून पडलेलो आसा, म्हाका सेव करात म्हूण. एक्चुअली मस्त जनालें शिष्य जनाल दोगत्याक जनाल ते परिस्थिती पळोवन बोध चुकून पडटात की म्हळ्यार कसं करचें म्हूण कळ्ळी. गुरू तांगेले येद्राकस आनी क्रोकोडायल सिसोडीन ताका धरलां. कसं जगतलें म्हूण. जाल्यार ह्या सिच्युएशनांत तूं एक स्वल्प क्षण मात घेयना अर्जुन कूडले तागेले प्रेझन्स ऑफ मायंड इतलें आशिल्लें की तागेली धनुर्विद्या तागे उपयोग करून कूडले ते क्रोकोडायल सिसोडीक एक कडेन बाण मारून सानसान म्हणटा पळय ताका पुरा रितीर मारून कूडले द्रोणाचार्य तातूंत भायर येता म्हूण सांगिल्लें. म्हळ्यार तांणी प्रॅक्टिकली करून दाखयता आशिल्लीं आनी तांणी शिश्यांक दाखयता आशिल्लीं ती की खंयच्याय लायफांत जाल्यार की हांणी पुरा मुखारसून वचून सगळे राज्य चलयताले चेडूं. तांकां खंयच्याय सिच्युएशनांत तूं तांगेले प्रेझन्स ऑफ मायंड तांणी घट्टी मन करून कसं एक राज्य चलोवचें म्हळ्यार एक कसं कॅपॅसिटी जावका न्हू. सो त्या प्रकार आमी पळयत की पुरा प्रकारार द्रोणाचार्य ट्रेनिंग दिता आशिल्लीं ती म्हूण. आनी हें एक इन्सिडेंट जाल्लेलें दिसता द्रोणाचार्याक तांगेलो आमी सगळे आनी मुखार महाभारतांत पळयत की तांकां अर्जुन म्हळ्यार भारी एक प्रीती आशिल्ली तांकां. आनी ह्या सिच्युएशनांत अर्जुनान तें एक प्रकार बाण मारून ते सिसोडीक केल्लें दिसता. प्रसन्न जावन न्हू तांणी द्रोणाचार्य तांकां ब्रह्मास्त्राचे विद्या दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार असल पुरा विशय ते तांणी शिकताना जगता आसता. सो द्रोणाचार्य दाखयता की ती एक शिक्षक म्हळ्यार तांकां तांगेली कसन तांकां गोत आसा तांकां स्टुडंट्साक पुरा तांगेल्या शिश्यांक पुरा तांकां शिकोवका. जाल्यार हिची स्टुडंट्साल कॅपॅसिटी, इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटी म्हणटात पळय पुरा शिश्य 1 लाख आसना ती. आनी पुरा शिश्याले तांकां म्हणटात पळय कॅपॅसिटी आसल्यार पुरा जनाल शिकची इच्छा 1 लाख आसना. सो त्या प्रकार ते गेज करून म्हणटात पळय द्रोणाचार्य मुखारसून व्हरता आशिल्लीं ती. आनी एवरी टायम खंयचेय विशय शिकयताना अर्जुन ते दाखोवन दिता की तो कशी श्रेश्ठ आसा, तागेले इंट्रस्ट, तागेले ग्रास्पिंग, ताका खंयसर तूं मुखारसून येवचें, तागेली शिकचेक इच्छा आनी तागेले एक म्हणटात पळय अभ्यास करची शक्ती ते भारी अर्जुन दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा. द्रोणाचार्याले तांगेलो पुत्र अश्वत्थामा तांगेले ओट्टू गुरुकुलांत आशिल्लो जाल्यार तो अर्जुना तितलो नाशिल्लो. जाल्यार अश्वत्थामा तांगेलो पुत्र न्हू. ताका तांगेले चार्डा खातीर द्रोणाचार्याक प्रीती तर आसतलीच आनी कसं एक थोडे स्पेशल नॉलेज ताका विंगडसून दिता आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा. ताजे एक दृश्टांत पळोवचे खातीर एक पंत अशी कार्य आसता आशिल्ली काय की मस्त सगळे वेळ ट्रेनिंग आशिल्लें. ताका एक व्हड कसन की एक ड्रम्मा म्हणके एक व्हड एक आयदनांत तूं तें उदक भरता आशिल्लें तें फुल्ल भरता. न्हंयतल्यान वचून घेवन येवका म्हळ्यार तें एक प्रकार मिलिटरी एक्सरसायज म्हणकेची. धांवन वचून उदक भरता आनी तें ड्रम्मा घालता. कोणाल ड्रम सुरे भरून येता पळय तांकां द्रोणाचार्य कसन की एक स्पेशल ट्रेनिंग दिता ती म्हूण. सो पुरा चेडूं पुरा न्हंयतल्यान वता ती आयदनांत उदक भरून हाडटा ती आनी तांगेली ड्रम्मा घालता ती. जाल्यार तांतूं पळयत की द्रोणाचार्यान तांगेले पुत्र अश्वत्थामाक चिके व्हड आयदन दिलेलें म्हळ्यार असल कार्यान तो सीदा मुखार वचून तागेले ड्रम सुरे भरता आशिल्लें
आनी तो स्पेशल नॉलेज ताका मेळटशिल्लें म्हूण तागेले पुत्रा खातीर. ऑफकोर्स एक पापूस आनी पुत्रा मध्य आशिल्लें. जाल्यार अर्जून तें पळयत की एवरी टायम अश्वत्थाम कशी तागेले ड्रमसुरे भरता बा म्हूण. ताका अशी मात अर्जुनूय काय म्हणटात पळय खंयच्याची एक विशयांत खंय तो मागशिना. ताण कशें केलें म्हळ्यार तागेलें वरुणास्त्र उपयोग करून राबेल कडेन तागेले ड्रमांत उदक भोवन सोडलें. आनी आनी हाका द्रोणाचार्याक भारी खुशी जाली म्हळ्यार कशी अर्जून पुरो ऑब्जर्व करता आनी ते प्रेझन्स ऑफ मायंड आपास अर्जुनान आनी अश्वत्थामाक आनी अर्जुनाक कसं ते एक स्पेशल विषय असतात पण एक अस्त्र ते विंगड कोणाक गोतना ते विषय पुरो हांकर तो शिकयता म्हूण सांगिल्लें. अशी न्हय की विंगड जेन्ना शिकोवचें ना जाल्यार ते शिश्याक ते कॅपॅसिटी आसूं न्हू. सो त्या प्रकार द्रोणाचार्य पळयत आशिल्लीं ती आनी शिकयत आशिल्लीं ती. सो आमी पळयलें की अर्जुन एक प्रकार केन्नाय तागेलें एक टॅलंट दाखयत आशिल्लो. तागेले तो एक डिसिप्लिन तागेले एक शक्ती विशेष शक्ती ते केन्नाय दाखोवन दिता आशिल्लो सगळ्या महाभारतांत. आनी द्रोणाचार्य म्हणटात पळय एज अ टीचर, एज अ गुरू भारी प्रसन्न आसता अर्जुना वटून. एक पण हें प्रसिद्ध जावन आशिल्ली घटना की एक बॉम्बे सान एक बॉम्बे पक्षीचें ते रुखार आसता आशिल्लें आनी ते पक्षीचे बॉम्बेचें तें दोळ्याकची बाण मारका म्हूण प्रसिद्ध आशिल्ली घटना. पुराय गोत आशिल्लो विशय. जाल्यार हातूंय आमी अर्जुनाल ते श्रेश्ठता पळयता म्हूण. तो हें द्रोणाचार्य सुरे युधिष्ठीर आपयतात की ते बॉम्बे पक्षीचे बॉम्बे ते झाडार दवरनाशिल्लें आनी ते झाडार ते बॉम्ब्याचे दोळ्यांतू बाण मारका म्हूण. तो युधिष्ठिराक आपोवन निमगीत द्रोणाचार्य सुरे कसले की युधिष्ठीर मालगड ना सुरे ताका आपोवचें. ताका निमगीत कसन दिसता तुका म्हूण. तेन्ना तो दिसता म्हाका झाड दिसता, म्हाका सूर्य दिसता, म्हाका मागशी गुड्ड दिसता. तेन्ना स्वल्पशी म्हणटा आसतना द्रोणाचार्य सांगता की मुखार सून वच नेक्स्ट विंगड भीम येता अशी आनी पुराय जाणां निमगीताना तांकां आपास एक निमगीता म्हळ्यार अर्जुन भीमाक दुर्योधनाक तांणी हेंच सांगतात की झाड दिसता, झाडा मध्ये ते एक पक्षी आसा, सायडाक तण आसा, मस्त सगळें वर्णन करतात कसं दिसता तांकां म्हूण. मागीर अर्जुना आपयत तेन्ना अर्जुन सांगता कसन दिसता तुका म्हूण. तेन्ना अर्जुन सांगता म्हाका ती पक्षी मात दिसता म्हूण. पक्षी दिसता तेन्ना द्रोणाचार्य निमगीत पक्षी कशी दिसता म्हूण सांग तेन्ना म्हाका पक्षीचें वर्णन करचें जायना कसलें की म्हाका पक्षी दिसना, म्हाका पक्षीचें मात दिसता म्हणटा तेन्ना द्रोणाचार्य सांगता पक्षीचें मात दिसता जाल्यार मात्याचें वर्णन करी. ताची कशी मुख कशी आसा पक्षीचें. तेन्ना अर्जुन सांगता म्हाका मुखय दिसना, मातय दिसना पक्षीचें, म्हाका दोळ मात दिसतात जे म्हूण. तेन्ना द्रोणाचार्य सांगता बाण मारी म्हूण. आनी अर्जुनान मारलेले बाण ते पक्षीचे बॉम्बे आशिल्ले पळय ताचे दोळ्याक वचून इतले दूर दोखून वचून एक्झॅक्ट त्या पॉयंटार वचून लागता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी द्रोणाचार्य आपास प्रसन्न जाता ती आनी हें सगळें म्हणटात पळय पुरा जेन्ना हाजें अर्जुनाल ते एक महानता आनी तूं कळटा म्हूण की खाली एक मार्चेंट स्किल मात न्हय मात एक फिक्सडनेस म्हणटात पळय की कसन विशयान तूं अचीव करता तें मात एक दिसचें. त्या द्रोणाचार्यान हें एक शिक्षण दिलेलें आसा की लायफान तूं कसनय एक अचीव करता जाल्यार त्या विशयार फोकस करून मुखारसून वचूंका म्हूण. म्हळ्यार अशी की क्षत्रियान लढाई करतना हेकड तेकड पळोवचें ना, हेकड तेकड देखून अटॅक जाल्यार कसन जातलें अशींची एक योद्धा लेकार आमी विचार केल्यार ना. एक तर त्या समयार अशें आसता आशिल्लें की क्षत्रिय म्हळ्यार तांणी आवाहन करून येद्रा राबून लढाई करता आशिल्ली. मागशी देखून मारचें तशें आनी कांय नाशिल्लें त्या टायमार की ह्या सायड देखून त्या सायड देखून तांणी एकल्यान मुखार येवन तांणी युध्द करचें आशिल्लें. जाल्यार अशी न्हय की कसन आमी फोकस करता ती त्या मात विंगड विशय न्हय, विंगड विशयान तूं गोत्त सुका जाल्यार फोकस कसं अचीव करता ताजे विशयाची. म्हळ्यार कसन ते झाड पर्वत कसन सायड आसल्यार ते गोत्त सास म्हणून जाल्यार फोकस म्हळ्यार कसन ते एक मन लावचें ते कसं अचीव करता ताजेरीची म्हूण. आनी ते केन्ना जावंक आशिल्लें मुखारसून आमी पळयता ती अर्जुनान एवरी टायम केन्नाय दाखयलेलें आसा की कशी तो फोकस करून तागेलें कसन एक गोल आसूं ते अचीव करता म्हूण. कसन एक तागेलें कॉन्सन्ट्रेशन ताणें मन लावचें तें
क्वॉलिटी आशिल्ली तागेले ते एक गूण आशिल्ले अर्जुनाक ते द्रोणाचार्याक भारी लायक जाता आशिल्ली. आनी आमकां एक शिकचीत असो विशय म्हळ्यार की आमकां मनुष्याल जल्मा येयला आसा. मनुष्याल जल्मान तुका कसो तो एक व्हड विशय आमी फोकस करता. अशी न्हय की आतां फंक्शनली आमी मातशे सगळें आमगेले रोल्स आसचे पुरो. हांव आसूं, बापूय आसूं, आमी खंयच्या बिझनसांत आसचे पुरो, ऑफिसांत आसचे पुरो. अ, आमगेले विंगड स्टुडंट आसचे पुरो. आमगेले विंगड एक फंक्शनल आयडेंटिटी म्हळ्यार आमी आमगेले देहा रुपारी आमगेले मातशे सकट कर्तव्य आसा, कसान आमी करचें तसलें आसा आमगेलें. जाल्यार आमगेलें एक फंडमेंटल आयडेंटिटी आसता म्हळ्यार आमी एक आत्म. आनी आत्माल गूण कशें सेवा करचें, देवाल भक्ती करचें. सो हे मनुष्य जावन जल्मांत आयले खातीर पुरो आमगेलें शास्त्र सांगता की आमकां एक व्हड हें एक अपॉर्च्युनिटी आमकां एक भाग्य आसा की आमी आमगेलें कशें एक फंडमेंटल आयडेंटिटी आसा म्हळ्यार आत्मा. त्या आत्माक प्रसन्न जावंच तसलें कसं वस्तू करूं येता आनी देवा वाट कनेक्ट करूं येता. ह्या जल्मांत तूं मनुष्य जल्मांत आमकां तें साध्य आसा म्हूण. ताका आमगेलें एक फोकस विंगड विशय पुरा करचे पुरो जाल्यार आमगेलें फोकस एक भक्तीर आसूं काय म्हूण. ताजे खातीर आमी दृश्टांत 1-2 सेशन पळयलेलें की आमी खंयी आमी ट्रॅव्हल करताना, प्रयाण करताना, ट्रेनार जावं बसार वताना आमगेले 2-3 बॅग आसचे पुरो. जाल्यार एक बॅग आसा खंयच्यान आमी आमगेलें इम्पोर्टंट डॉक्युमेंट दवरता ती टिकेट, कॅश, पासपोर्ट कसलेंय आसचे पुरो. एक सान बॅग. तें आमी आमगेल्याक दवरता ती. बसतील तेन्ना आमी रेस्ट करता न्हय. विंगड बॅग आमी खंय वयर दवरचे पुरो ती सिटा पोंदा दवरचे पुरो ती. तशींच ही आमी कसं मस्त सकट आमगेले फंक्शनल आयडेंटिटीज आसात आमगेले बिझनस हें ते आमी पुरा दवरका. जाल्यार कसन की एक इम्पोर्टंट आसा पळय तें आमगेलें घट्टी दवर न्हू, ताचेर कशें फोकस कर न्हू तांतू इम्पोर्टन्स दिवन आमगेल्या लायफान तूं ताजें सुतूची आमी कशें आमगेलें एक जीवन करूं येता म्हूण तें भक्तिमय जीवन ते फोकसाचें ह्या विशय आमी हें दृश्टांताक कनेक्ट करून पळोवं येता म्हूण सांगीत. आतां ओवर अ पिरियड मस्त समयान तूं ट्रेनिंग जेत्ता मस्त योद्धा आसा ती महाभारतांत तूं विशेष वर्णन केलेलें आसा. जाल्यार एक स्वल्प सकट दृश्टांत पळोवता जाल्यार अश्वत्थामा तें एक भारी एक कसं म्हणटात पळय दिव्य जावन आशिल्लें अस्त्र सोडचें तांत तो एक्सपर्ट जाता. म्हळ्यार तें इझी म्हळ्यार मंत्रोच्चार करून तें दिव्य जावन आशिल्लें अस्त्र तांत तो एक्सपर्ट जाता. युधिष्ठीर एक्सपर्ट जाता म्हळ्यार रथार बसून ते स्पियर म्हणटा ती तें एक बड्डीसी आसता ताका ताजेन भाला स्पियर म्हणटा ती तांत तो एक्सपर्ट जाता. नकुल सहदेव खडगावट स्वॉर्डावट फायटींग करचे एक्सपर्ट जाता ती. भीम आनी दुर्योधन गधा मेसा ओटू फायटींग करच्यांत एक्सपर्ट जाता ती. म्हळ्यार विंगड येता जाल्यार तांणी हांतो एक्सपर्ट जाता ती. मात अर्जुन एक लक्ष्य आशिल्लो की पुरा विशयांत अश्वत्थामा, युधिष्ठीर, नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन तांकां पुरा अस्त्रांत एक्सपर्ट आशिल्लो. अर्जुन एकलोची. म्हळ्यार ताका खंयचेंय एक आयुध यूज करून ताका अस्त्रविद्या आशिल्ल्या पुरा प्रकाराचे अस्त्रविद्या अर्जुनान शिकून काडलेले आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तो शिक्षण प्राप्त करतानाची अतिरथ जाता म्हूण. अतिरथ म्हळ्यार त्या टायमार अशी आसा की एकल्याकाची 60,000 जाणां ओटू फायटींग करचें युद्ध करचें कोणाल्या कॅपॅसिटी आसा ताका अतिरथ म्हणचे. आतां मन वचचें आसना की एकल्यान 60,000 जाणां ओटू कशी लढाई करूं येता म्हूण. मात अर्जुनाल त्या लेवल आशिल्लें, कॉम्पिटन्स आशिल्लें म्हूण त्या महाभारतांत तूं सांगता. आमकां मना वचचें आसना जाल्यार ह्यांच्या सेशनान मुखारसून पळोवं येता अर्जुनालें तें कला आशिल्लें, तें एक अस्त्रविद्या आशिल्लें, तेंचें ह्या पुरा पॉसिबल आशिल्लें म्हळ्यार तो साध्य करून दाखयत आशिल्लो. तो अतिरथ म्हळ्यार गुरुकुलांत आसतनाची तो अतिरथ जाता अर्जुन. त्या प्रकाराचें आमी पळोवं येता म्हूण सांगिल्लें आसा. मुखार सोनू तांगेले पुराय जाणांक शिक्षण जलसिता द्रोणाचार्य वचून धृतराष्ट्रांक आनी पुरा कोण ते कुरू वंशाची पुरा कोण मलगड आशिल्लीं ती भीष्मदेव, विदुरू तांकां पुराय जाणां वचून सांगता की हांगेल पुरा शिक्षण जालेलें आसा. आतां तांणी शिकिल्लें आमी एक पब्लीक सेरेमनी करून एक समारंभ करून आमगेले राज्याक जेन्ना दाखोवं येता की आमगेले पुरा राज परिवाराचे मुखारसून येतले राय तांणी कशी वेल ट्रेन्ड आसा ती तांकां कसन एक शिक्षण प्राप्त जालें ना आनी तांगेले कला तांणी पुरा जनाक एक दाखोवन एक समारंभ करूं येता म्हूण सांगता. म्हळ्यार सगळे राज्याचे हस्तिनापूर सगळे राज्याचे पुरा प्रजान येवन पळोवं येता की तांगेले मुखार वयले तांगेले प्रिन्सेस तांगेले राय जातली जन कशी वेल ट्रेन्ड आसा ती तांगेले कसन कला आसा तांगेले ते युद्धाचें ते प्रदर्शन करूं येता म्हूण. सो एक प्रकारे
आयची काळान म्हणटात पळय खंयचे इन्स्टिट्यूशनां देखून वा कॉलेजां देखून ग्रॅज्युएशन जाता आनी ग्रॅज्युएशन सेरेमनी मस्त म्हणटात पळय, तशी ह्या प्रकार ते द्रोणाचार्यालें गुरुकुलाचें ग्रॅज्युएशन सेरेमनी आशिल्लें म्हणून. आनी भीष्म देवाक ह्या विशय पुरो आयकून न्हू म्हळ्यार हांणी पुरा कौरव आनी पांडव म्हळ्यार इतली प्रिती, तांतूय पांडव म्हळ्यार इतली प्रिती भीष्म देवाक की भारी खुशी जाता ताका की हें पुरो आयकून की समारंभ कोरीत आनी द्रोणाचार्यांक म्हळ्यार भीष्म देव पटोवन धरतके तूं केलेलें एक हस्तिनापुराचे राज्या खातीर तूं केलेली एक सेवा हांव कशी नमगून घेवं म्हणून. म्हळ्यार तूं इतलें एक व्हड सेवा केलेलें आसा हें हस्तिनापूर राज्या खातीर म्हूण तें आमी पळयत की भीष्म देव आनी द्रोणाचार्या मदें कसन ती एक प्रीत आशिल्ली म्हूण पळयत. तेन्नाची भीष्मदेव विदुर आपूण पुरा सांगतकय म्हळ्यार विदूर तें एक प्रकार पुरो अरेंजमेंट करचें एडमिनिस्ट्रेटिव्हली पुरा पळोवचें विदुरान आशिल्लें हस्तिनापुरा राज्याचें. विदुरा सांगतकय भीष्मदेवक एकदम व्हड रितीर हें सेरेमनी जावका समारंभ जावका म्हळ्यार पुरा प्रजान येवन पळोवच तशी जावका आनी आमगेल खंयची खंयची मित्र देश आसा ती तांगेल पुरा कडेन रायान पुरा जनान येवन तांगेले परिवार समेत येवन ते सेरेमनीज भाग घेवका म्हणून. सो ते सेरेमनी खातीर नवे नवे रोड म्हणटात पळय म्हणटात नवे नवे रोड सगळे व्हड स्टेडियम बांदितात ती म्हळ्यार त्या टायमाचे पुरा जनान एकपंता बैसून पळयता आनी पुरा कडेन ते इन्विटेशन वता आनी सगळें हस्तिनापूर राज्य आनी हेकड तेकड पुरा लागीं आशिल्लें. होच एक विशय आशिल्लो की आतां एक व्हड समारंभ जातलो पुरा जनान त्या दिवस थंय वचून पळोवका म्हणून. सो हस्तिनापुराचे राय प्रजा राण्यो पुरा तांगेल वेलविशर्स ह्या पुरा सेरेमनी खातीर ते दिवस येता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ते व्हड दिवसूय ते अरेंजमेंट आसतना द्रोणाचार्य ते म्हणटात पळय तांकां भारी एक परेड म्हणटात पळय कशी रिपब्लीक डे परेड अशी तशी आसता पण द्रोणाचार्य तांगेल पुरा शिश्याक एक 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 रथार बसोवन तांणी पुरा जन त्या स्टेडियमा भितर येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी द्रोणाचार्य सुरे येतात के द्रोणाचार्यान आयल्स येता म्हळ्यार तांगेलें एक इतले एरिस्टोक्रॅटिक राया म्हणके दिसतात के द्रोणाचार्य तांगेली पर्सनॅलिटी तशी आशिल्ली द्रोणाचार्याले. तांणी फुल्ल एक म्हणटा धवे ड्रेस घालेल के त्या दिवसू धवे एक फुल्ला माळ आशिल्ले के तांगेले आनी तांगेले धवे खाड इतलो व्हड द्रोणाचार्याले म्हळ्यार तांगेल हें एक म्हणटात पळय किर्ती वाडोवच तसलो दिवस आशिल्लो मोमेंट ऑफ ग्लोरी म्हणटात पळय तांगेल जिवान केलेलें हें व्हड एक अचिवमेंट आशिल्लें की पांडव आनी कौरव तसले तांगेल शिष्य हस्तिनापुराचे तांगेल अंडर शिकून आज तांणी प्रदर्शन करतलीं म्हणून एक शिक्षका खातीर हाजे की ना एक व्हड विशय ना की तांगेले एक्सलंट स्टुडंट्स म्हणटात पळय तांणी तांगेली कला दाखयता ती की तांणी कसन ट्रेनिंग रिसीव केलेलें म्हणून. हें पुरा पांडव कौरव अश्वत्थामा तांणी पुरा स्टेडियमा भितर येता ती आनी व्हड रितीर ते प्रजा जन पुरा म्हणटात पळय जय जयकार घालता आसता ती भीष्माल जय जयकार हस्तिनापुरा जय जयकार द्रोणाचार्याल जय जयकार आनी हें पुरा कोण एक एक येता ती अर्जुन भीम युधिष्ठीर तांगेल जय जयकार घालता आसत म्हळ्यार एक प्रकार व्हड रितीर समारंभ जाता आसा ढोल वाजयता आसा ती मस्त एक प्रकार व्हड सेरेमनी जाता आसा म्हूण पळयता म्हूण. आनी मागीर ते अनाउन्समेंट्स द्रोणाचार्य करतके म्हळ्यार एक एकान अनाउन्स केलें दिसता द्रोणाचार्य आतां अर्जुनान मुखार येवका आनी तागेल कसन ते विशेषता म्हूण द्रोणाचार्य अनाउन्स करता आनी त्या प्रकार तांणी एक एकलीं तांणी शिश्य तागेल मुखार येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां हें पुरा पशी आतां हें सेरेमनीचें व्हड सेरेमनी आमी तातूंत स्वल्प विशय उलोवया. ते ओपनिंग एक्ट म्हणटात पळय फर्स्ट एक्ट आशिल्लें भीमाल आनी दुर्योधनाल गदा युद्ध. सो तांणी सुरे दोग जन द्रोणाचार्यान अनाउन्स केलें तांणी सोरे तांणी दोग जन येता ती आनी तांगेल युद्ध सुरू जाता गदा युद्ध. तें निजावन हें डेमॉन्स्ट्रेशन मात आशिल्लें अशी बद युद्ध न्हय अशी स्किल्ल दाखोवचे खातीर जाल्यार सानपण देखून आनी आमी पळयता मुखार सुनी भीम आनी दुर्योधन म्हळ्यार तांकां एकल्या पळयलें एकल्या जायना तांकां कितलें तांकां कंट्रोल केल्यार तांणी ते लिमीट क्रॉस करपाची तांकां राबोवचें जायना. सो ते डेमॉन्स्ट्रेशना खातीर म्हळ्यार अशी दाखोवचे खातीर म्हूण तें युद्ध आशिल्लें बद युद्ध न्हय जाल्यार एक स्वल्प वेळ नंतर तांणी बद्द लढाई करू सुरू करता ती एकल्या मारू सुरू करता ती एकल्या म्हळ्यार अशी दिसता की आतां कोणीय पूण एकल्या मारून घालतलोची म्हणून प्रजाजन पुराजन तांगेल ते क्षत्रिय भाव पळोवन पुराजना भारी खुशी जाता जाल्यार द्रोणाचार्याक कळटा हें राब बैनातल्यार आनी एकल्या आजी जुश्मान सोडटलीं दिसता म्हणून फुडले अश्वत्थामा पेटयत के तांकां मध्य वचून तांकां सेपरेट करी म्हूण म्हणजे बंद जावचें ना हें युद्ध म्हूण म्हळ्यार तें एक स्वल्प समया खातीर दाखोवन तांणी मातशी येवका आशिल्लें जाल्यार तांणी लढाई करची बंद करनात एकल्या मारता आसता ती मागीर अश्वत्थामा मुखार वचून तांकां सेपरेट करून तांणी मागीर
आपास येता ती म्हूण पळयता. तशींच एक एकली एक्झिबिशन करता ती युधिष्ठीर मुखार येता, अ, अ, नकुल सहदेव आनी तशीं पुराय जाणां एक तांगेलें तें युध्द तांगेलें तांतू कोण खंयच्यान तूं म्हणटात पळय एक प्रकार तांकां खंयची स्किल ओर खंयची तें आयुध तांकां चलोवचें लायक आशिल्लें तें पुरा तांणी एक्झिबिशन करून दाखयता ती एक प्रदर्शन करून दाखयता ती. सो हें पुराय जेन्ना दाखयताची लास्ट दिवसा म्हणटात पळय लास्ट एक्ट दिवसाचें ते म्हणटात पळय ते लास्ट एक्ट इज ऑल्वेज द बेस्ट म्हणटा लास्टार कशें तें दाखोवचें तें पुरा सर्वश्रेश्ठ आसता आनी तें लास्ट पोझिशन द्रोणाचार्यान अर्जुना खातीर दवरलेलें. परत तूं ऑलरेडी तांणी गुरुकुला देखून येवची पशी फुडेंची अर्जुना विशीं सगळ्या हस्तिनापूर राज्यांत पुराय जाणांक गोत आशिल्लें की तो असल योद्धा तागेले म्हणके कोणी ना ती म्हूण. सो पुरा प्रजा जेन्ना म्हणटात पळय एक प्रकार सायलेन्स जाता के सगळ्यांक ती एकली उरलें नात के अर्जुनान प्रदर्शन जाताना आतां तो कसो की तागेले स्किल्ल दाखयतलो म्हणून. आनी धृतराष्ट्र तेन्ना विदुर आनी कोण बगले नाशिल्ले तांकां निमगीत काय हांव आज कसले ना बा इतले हजारो लक्ष कटल्यान जन आसता ती अशी दिसता की कोणीय ना ती कशें जालें बा ना विदुर सांगता की धृतराष्ट्राक की न्ही अर्जुन येता आसा पुरा जनान म्हळ्यार थंय बसली तांणी आतां अर्जुन कसो कोन्न दाखयतालो म्हूण ताचे खातीर तेन्नाची आनी वय ते धृतराष्ट्र विदुरा सांगता काय वय आबा आमगेलें कसो न्हय आमगेले कौरव परिवारा खातीर कसलो व्हड विशय अर्जुन तसलो क्षत्रिय जल्मांत आयला आमगेल्यांची वंशांत तूं म्हूण भितर धोकून जाळस के ताका मात भायर धोकून ताणें तशें दाखोवचें की वय आबा भितर धोकून ताका कशें दिसता के हाका कसले इतलो मुखार सुनाडटा ती दुर्योधना कसले चान्स मेळना भितर धोकून तो जळटास के मात भायल्यान हांसून आनी विदुरा सांगता के वय आबा अर्जुन कसो लायक म्हूण आनी ताका कशें दिसता के तेन्ना धृतराष्ट्राक की दुर्योधनान मुखार सुनायले तेन्ना जनान अशी कसो न्हय इतले एक प्रकार ताका स्विकार करनी आनी अर्जुनान मुखार सुन येताना पळय कसो न्हय एक प्रकार आसा म्हूण तसो पुरा तागेले मनांत येता न्ही ताका दिसता की म्हाका दोळ आशिल्ले जाल्यार हांव पळयत आशिल्लें हें कसो ना बा म्हूण. सो त्या प्रकारार अर्जुनाक टायम येता ते दाखोवचे खातीर आनी तागेले एका पशी एक तागेलें तें प्रदर्शन करता तागेलें धनुर्विद्याचें म्हळ्यार ताणें तागेलें तें एक्ट जालें चित्ता पुरा जन घट्टी जय जयकार घालतात मागीर आपास शांत जातात की आतां अर्जुन नेक्स्ट आयटम दाखयतलो म्हणून आनी तागेले पुरा प्रकाराचें तें कसं इम्पॉर्टंट अस्त्र आशिल्लें अस्त्रविद्या मेळिल्लें द्रोणाचार्यान तो एक तांकां युनीक आशिल्लें पुरा विशय दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा. एक आनी एक म्हळ्यार मस्त सकट असलो विशय आसा तातूंत एक तुमकां दृश्टांत दिवपाक जाल्यार अर्जुन एक तें 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 प्रदर्शन करची भुमीन ते एक झाड आशिल्लें खंय व्हड झाड म्हळ्यार तातूंत 100 कटल्यान पान आशिल्ले त्या झाडाक. अर्जुन एक मंत्रोच्चार करता खंय म्हळ्यार नॉर्मली बाण मारल्यार स्ट्रेट वता न्हू सरळ वचून स्ट्रेट वचून तें एक जाग्यार वचून लागचें जाल्यार अर्जुन ते मंत्रोच्चार करून ते बाण मारले सित्ताक ते बाण वता खंय आनी ते 100 कटल्यान पान आसा पळय एक भितरी झाडा भितरी ते बाण गुंता खंय आनी आशिल्ले 100 कटली पुरा पान काण ते बाण आपास्त गोंयन पडटा म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें म्हळ्यार त्या झाडार आशिल्लें पुरा एकय पान ना खंय 100 कटल्यान पान आशिल्लें आनी असल पुरा कला अर्जुन दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें पळयलें दिसता एवरी टायम म्हणटा पळय अर्जुनान एक विशय करून दाखयतना द्रोणाचार्याक इतली खोशी जाता की म्हळ्यार सार्थक म्हणटात पळय हांव शिक्षक जाल्लें हे जन्मान तूं सार्थक जालें मागीर जन्म की अर्जुन तसलो शिष्य आसा म्हणून त्या प्रकाराचें आनी तें पक्षी तें आमी तावळ पळयलें पळय तें बॉम्बे आशिल्ले पक्षी ताका दोळ्या मारतनाची द्रोणाचार्यान अर्जुनाक आशिर्वाद दिलेलो की तूं हें सगळें विश्वाचें पुरा पशी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तूंची जातलो म्हूण म्हळ्यार तेंच तेन्ना आनी तें आजी तें हागेलें प्रदर्शन पळयलें दिसता द्रोणाचार्या दिसता खंय हांव सांगिलां हांव म्हगेले मुखार दुखून आयिल्लें कशें की एक उतर की पुरा पशी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जातलो ते देवान चलोसून दिलेलें आसा आनी आज लक्ष कटल्यान जनान पळयत की अर्जुन सगळे विश्वाचो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जाल्लो म्हूण हांव सांगिल्लें तें एक उत्तर मनांत येयलें तें अर्जुनान चलोसून दाखयलें म्हूण ते द्रोणाचार्याक त्या प्रकारार एक भारी एक आनंद जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें आतां म्हणटात पळय फॅन्टास्टीक शो म्हणटात पळय प्रदर्शन
सेरेमनी एंड जावचे आसता आनी अर्जुनाल कसन की एक आनीक एक कसन की एक आयटम आसता आनी एवरी टायमा मणकेची तागेले अर्जुनान एक कसन की एक दाखयल सिता पुरा जन आपा शांत जातात अर्जुन कसन नेक्स्ट करतला म्हणून ताका हे आपास शांत जाल सिता पुरा जनाक कसन की एक घट्टी कोण की म्हणटात पळय एक व्हड योद्धा आयला स्टेडियमा भितरी म्हण तशी कसन की दिसता म्हळ्यार ते एक व्यक्तित्व पळयल्यार ते कोण आयला कोण की एक म्हळ्यार हो एक स्पेशल म्हण कसन की एक विशेष असो म्हण ताण चमकता आनी भूमी हालता म्हणटा पळय तशी त्या प्रकारार एक व्यक्तित्व आसता आनी भितर आयला सिता तो योद्धा कोण आयला भितरी तो अशी पुरा म्हणटा भुजाक आनी मारून घेता काय अशी अशी करून भुजाक पांयाक पुरा मारून आनी ताणें त्या भुजाक पांयाक अशें ताका हात मारून घेतले आवाज अशें आसता काय की ते सगळ्या स्टेडियमांत आयक पडटा म्हळ्यार तितली तागेली एक शक्ती आशिल्ली आनी येवन तो सीदा म्हळ्यार हें कशें की म्हणटात अनप्लॅन्ड जाल्लें आसा येवन सीदा तो द्रोणाचार्याक पांय पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा मात तेका पळता की ताणें ते पांय पडले स्टायलार की ताणें की एक फॉर्मॅलिटी खातीर पांय पडला म्हणून म्हळ्यार कोणाक पळयता कळटा न्हू मनान केलें ना की अशी एक दाखोवचें खातीर म्हणून म्हण तें केल्लें स्टायल आसता पळय द्रोणाचार्या पांय पडचें ते स्टायल कळटा की हांवें फॉर्मॅलिटी खातीर केलें ना म्हणून आनी तो सांगता खंय मेगेलाकय तुगेले शिष्य अर्जुन आसा पळय तागेले कसले कला आसा त्या आमीक तसले कला मेगेलाकय आसा म्हाकाय प्रदर्शन करचें तुमी चान्स दियात ती म्हूण द्रोणाचार्य सांगता खंय रियली पळयल्यार हें एक म्हणटा इंग्लिशान सांगल्यार गेट क्रॅशिंग म्हणटात पळय कोणाल की समारंभांत कोण की येवन कसन की म्हणचे पळय तें सम न्ही एक्चुली जाल्यार ही द्रोणाचार्य म्हळ्यार ताणें एक शिक्षक आशिल्लें तांगेलें व्हड मन आशिल्लें आनी कोण म्हूण त्या टायमार ताका इनवायट करनी आशिल्लें ताका आपयनी आशिल्लें जाल्यारय तो भितर आयला आनी तो कोण म्हळ्यार कर्ण आशिल्लो निजोन म्हळ्यार पुरापशी मालगड पांडवच तो कुंती पुत्र कर्ण जाल्यार ह्या टायमार कर्णाकय गोतना विंगड जनाकय गोतना की तो कुंती पुत्र म्हणून आनी द्रोणाचार्य तांकां सांगता ती म्हळ्यार एक प्रकार तागेली पर्सनॅलिटी तागेलें व्यक्तित्व तशें आशिल्लें की द्रोणाचार्य दिसता की जायता तूं तशें आसल्यार ताकय म्हूण मात तें एक परमिशन दिलेले खातीर कर्ण तागेले एक 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 स्किल्ल दाखोवचे सूर करता म्हूण सांगिता तो हेकड तेकड बाण मारचे विंगड विंगड विशेष रुपार प्रदर्शन करता म्हूण सांगिल्लें आनी हें एक इव्हेंट एक्चुअली एक प्रकारार पळयत की हें हस्तिनापुराच्या राज परिवारा खातीर आशिल्लें आनी ताण येवन तो कशें की तागेलें कशें की प्रदर्शन दाखोवन मोनोपोलायज करता म्हणटात पळय त्या इव्हेंटाचें कशें की एक एटेन्शन तो घेता कर्ण त्या टायमार आतां आमगेले मनांत येवचें पुरो की तागेल्याक वेळ स्किल्ल आशिल्लें तातूंत तें कसलें रॉंग तागेल्याक वेळ स्किल्ल आशिल्लें न्हय ना जाल्यार तागेलें स्किल्ल दाखोवचें जाल्यार तें एक विंगड फॉरम आसता विंगड एप्रोप्रिएट फॉरम म्हणटात पळय थंय दाखोवका आतां एक स्कुलाची ग्रॅज्युएशन सेरेमनी आसल्यार तो खंयचे एक युनिवर्सिटी जे मुंबय दिल्ली युनिवर्सिटी त्या युनिवर्सिटी स्टुडंट्सांनी नव्हते सेरेमनी भाग घेवचे विंगड युनिवर्सिटी जनांनी येवन त्या दिवस आमी कशें की आमी प्रदर्शन करतात म्हळ्यार ते समज सो हें द्रोणाचार्य शिश्या खातीर आशिल्लें आनी द्रोणाचार्यान तें हस्तिनापुरा राज्याच्या राज परिवारा खातीर आशिल्लें सो विंगड कोणी येवन तांगेलें प्रदर्शन करून दाखोवन तांणी व्हड म्हूण दाखोवचें त्या सिच्युएशनार सम न्ही सो पुरा जनाक ते म्हणटात अनकम्फर्टेबल जावचें सूर जालें आनी लेकीन की कुडले बंद जातलें म्हणून जाल्यार कर्ण एका मागशें एक विंगड विंगड प्रदर्शन दाखोवचें सूर करता मात हें पुरा जाता आनी पुरा जन म्हणटात पळय पुरा जनाक कळटा विदुराक भिष्माक द्रोणाचार्याक आतां राब्बोक हें सम न्ही म्हूण कर्णान करचें म्हळ्यार हें समय करेक्ट न्ही कशें की एक चान्स दिला म्हूण एक कोण राबो येता अशी न्ही की करता वचचें म्हणून जाल्यार एक व्यक्तीक भारी खुशी जाता आशिल्लें हे पुरा विशयांत आनी तो आशिल्लो दुर्योधन दुर्योधनालें सांजपण दोखून म्हळ्यार सांज चेडून दोखून ताका दुर्योधनान मनांत एक कस ताका एक पांडवा जना वयर जाळ आसा आनी केन्नाय ताणें लढाई करचें ताणें कसलेंय करचें ट्राय करचें आनी तागेलें मनांत हेंच आशिल्लें की ताणें केन्नाय कॅल्क्युलेशन करचें आशिल्लें दुर्योधनाक की हांगे लोट लढाई जाल्यार हांव कशी मारयता हांव ताका कशी मारयता सो ताणें कसलेंय प्लॅनिंग करता आशिल्लें पळय इवन दो पेपरार ताणें प्लॅनिंग करचें म्हळ्यार मनांतूची की हांव अशी करून हाका मारयता हांव तशी करून ताका मारयता तातूंत पुरा जना ताका मारचें प्लॅन तागेलें करेक्ट आसता की
हांव अशें केल्यार अशें जातलें म्हूण. जाल्यार अर्जुनाक कशें करूं येता म्हूण ताका केन्ना मना वचना. कित्याक की अर्जुन पुरा प्रकारारी निपुण आशिल्लो म्हळ्यार पुरा ताका गोत आशिल्लें. सो कसलें प्लॅनिंग करतना अर्जुनाक कशी मारची म्हूण ताका कळनाशिल्लें दुर्योधनाक. जाल्यार आज कळना पळयलें ताका दुर्योधनाक अशी खुशी जाता की म्हाका कोण एक जावक आशिल्लो तो आज म्हाका मेळ्ळो म्हणून. हागेल्या कॅपॅसिटी आसा अर्जुना लोट लढाई करच्याक. भीमा पुणी हांव पळोवन घेता आनी युधिष्ठीर नकुल सहदेवाक तो तशी चड मनावर नाशिल्लो. भीमाक हांव मॅनेज करता, जाल्यार अर्जुना मॅनेज करचें म्हाका कोणी जावक आशिल्लो युद्धांतू आनी तसले आज एक व्यक्ती मेळ्ळो म्हूण. हें प्रदर्शन जातानाची दुर्योधन मुखार वचून हाका कर्णाक पटोवन धरतकय आनी तूं सांगतकय आज देखून तूं म्हगेलो मित्र, तूं हस्तिनापुराच्या राज परिवाराचो मित्र जाल्लो आसा म्हणून. आनी कर्णाक इतली खुशी जातकय की त्या सभेन तूं राज परिवाराचे एक व्यक्ती ना त्यावेळी मालगड व्यक्ती म्हळ्यार तांतुलो चेडूवंत मालगड दुर्योधन आनी तशें युधिष्ठीर तांणी मालगड न्हू पांडव आनी कौरवांत. हाण मुखार येवन म्हाका पटोवन धरलें म्हणून कर्णाक भारी खुशी जातकय. ऑफकोर्स दुर्योधनान अल्टिरियर मोटीव आशिल्लें. अशें न्हय की आमी सगळे महाभारतांत पळयता तागेले म्हणजे डिप्लोमॅटीक पर्सन कोणीय ना दुर्योधनाल्या. त्या सिच्युएशनांत तूं कशी उरलो का तशी तो गुंत तो. आनी कोणाक कसन उरलो न्हू तागेलें काम करून घेवका पळय तशी उरलोच दुर्योधनान. सो ताका कळटा की आख्खा म्हगेले म्हणटात पळय म्हगेले सायडाक घेवन न्हू हांव सांगलें म्हणके ताणें कोर्स तशी कसन एक जावका परिस्थिती कशी ताका म्हगेले सायडाक घेवचें म्हूण त्या प्रकार दुर्योधनान प्लॅन आत्तां सुरू जाता म्हूण आमी पळयता. आनी कसन जावका म्हूण निमगेतकय कर्ण तेन्ना दुर्योधन हांव तुका इतलो प्रसन्न जाल्लो आसा कसन जावका म्हूण. तेन्ना कर्ण सांगतकय तूं म्हाका पटोवन धरून सांगलें की तूं म्हगेलो हांव तुगेलो मित्र म्हणकेची म्हणून. तूं इतलो व्हड राज परिवाराचो राय जावन तूं अशें सांगलें की हांव तुगेलो मित्र ताजे की ना व्हड म्हगेले खातीर कसले विशय आसले म्हूण कर्ण सांगतकय. जाल्यार तूं म्हाका आयच्या दिवसांत तूं म्हाका निमगीत जाल्यार अशें सांग की म्हाका अर्जुना वट लढाई करका प्रदर्शनांत आनी आज दाखयता म्हूण. सो एक प्रकारान आमी पळयता की अहंकार वय दिसता सांतू कर्णालें की ताणें अशी एक सिच्युएशनां येवन अशी म्हणटात पळय व्यवहार करचो आनी करचें. आनी दुर्योधन कर्णान तशें सांगलें सुद्दां हांसतकय अर्जुना लोट लढाई करका वा आनी गट्टी गट्टी हांसतकय. म्हळ्यार दुर्योधन त्याच मोमेयार अर्जुन आनी एक कर्णा मध्ये आनीक तें एक तांगेले मध्ये आनीक तें एक लढाई भावन येवका म्हूण तसली एक परिस्थिती क्रिएट करता म्हूण पळय दुर्योधन. आनी सांगतकय दुर्योधन कर्णाक अर्जुना लोट कसन लढाई करची तुवें मेगे लोट यो तूं आमी आतां लायफान कसन कसन करचें आसा पळय हागेल तसले जना तूं लढाई करका म्हूण ना म्हूण तशें ते सभेन सांगतकय. आनी म्हळ्यार अर्जुनाक कोप येवच तशें उलयता आस दुर्योधन. ताका गोत आस कसं उलयल्यार कोणाक कोप येता कसं म्हूण. आनी अर्जुन द्रोणाचार्याक सांगतकय की हाका आपय म्हळ्यार कोण हो कशें आयला हांगा म्हूण. जाल्यार दुर्योधन कुडले सांगतकय आमी पळयलें ताणें ऑलरेडी प्रदर्शन करून दाखयलें की तो कितलो व्हड धनुर्धर म्हणून. आनी कोणीय धनुर्धरान असल सभेंत येवन तांगेलें प्रदर्शन दाखयल्यार कांय व्हड विशय न्हय. मात व्हड विशय न्हय जाल्यार हें प्रदर्शन कौरव आनी पांडवाल खातीर आशिल्लें. विंगड कोणी येवन कसं दाखोवचें म्हळ्यार तें समय न्हय त्या टायमार. सो आमी पळयता की द्रोणाचार्यान ऑलरेडी आतां मस्त सहन करून घेतिल्लें आसा. आनी अर्जुन आनी तेन्ना कर्ण हें पुरो उलयतना तागेले कुडले बाण धरतकय आनी अर्जुना सांगतकय तूं भितवे म्हगेलो लढाई करचेका म्हूण. अर्जुन सांगतकय हांव कांय भिना म्हूण. आनी द्रोणाचार्या पळोवन तोवय बाण घेतकय. अशी पुरा जाता आसतना कृपाचार्य कुडले येतातकय आनी सांगतकय अशी लढाई जावचें ना. कोण लढाई करचें तें कोणा मध्य करचें तें पुरा तांतू एक प्रकार तें अशी डिसिजन जायना तें कोण म्हूण कळका तें कशी कोण. तो कृपाचार्य सांगतकय अर्जुन हें कौरव राज परिवाराचो मुखारसून जातलो व्हड भाग आसा तो रायल पोझिशन आसलो तो. तुगेल व्यक्तित्व कसन तूं खंयच्या परिवारा दोकून म्हूण. तेन्ना कर्णाल तोंड सांज जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी दुर्योधन त्या टायमार म्हणटात पळय एक एंटी कास्टिस्ट स्पीच म्हणटात पळय म्हणटात हे न्हय म्हणटात पळय खंयची परिवार हें पुरा इम्पॉर्टंट न्हय म्हूण. सांगची समची दुर्योधनान. जाल्यार दुर्योधन अशी एक सेल्फिश पर्सन म्हणटात पळय तागेलें ताका कसन जावका म्हणटात पळय
तांणी असल जन दुर्योधना म्हणजे त्या व्यक्तित्व ताणें अशी दाखयलां की तांगेल काम करून घेवच्या खातीर पळय तांणी कसन जेवका त्या उलयता ती एक पण हळूहळू विषय वे उलयता ती आनी एक्चुअली त्या दिवसू दुर्योधन इतले चंद करून उलयत काय पुरा शास्त्रा देखून आनी सांगू न्हू की जन्म म्हळ्यार इम्पॉर्टंट न्हय ते आमगेले कसन एक गुण असता तेंच इम्पॉर्टंट म्हणून आनी ताणें एक सांगिल्ले शब्दाक दुर्योधनान ते स्टेडियमा बशील जन क्लॅप मारता ती म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तो इतलो लायक करून उलयता म्हळ्यार ते दुर्योधनालें तें एक लिडरशीप आशिल्लें म्हूण दिसता आमकां हातूं की ताका वेदशास्त्रांत तोय पारंगत आशिल्लो म्हळ्यार तो एक पुरा दाखयता ऑफकोर्स ते वेदशास्त्र गोत्त आसूं न्हू वेदशास्त्राचें कन्क्लुजन कसन अल्टिमेटली की देवार शरण घेवन भक्ती घेवका भक्तीन तूं लीन जावका म्हणून त्या विशयान तूं दुर्योधना इंट्रस्ट नाशिल्लें मात ताका कसन जावका तें तो स्टेटमेंट पिक एंड चूज करून पळय ते सांगूच तो भारी हुशार आशिल्लो आयच्या काळान तूं आमी पळयता की आमगेल्या समाजान तूं मस्त सगळे लिडर्स आसता ते देशांत तूं केन्ना हळूहळू विशय पुरो सांगता ती शास्त्राचे हाजे ताजे कसन की तांगेल एक कसन की काम जावचे खातीर तांतूं तांकां कितले बदल म्हळ्यार भक्तीन तूं देवाला सेवा करचें भक्त्याला सेव करचें तांकां कितले इंट्रस्ट आसता त्या विंगड न्ही सो दुर्योधन त्या एक मेंटॅलिटी दाखयता भावन दाखयता की खंयचे विशय वेदशास्त्रा विशय वय कसन की तांगेल कसन की काम जावचे खातीर युटिलायज करचें न्हय म्हणून जाल्यार दुर्योधन मुखार सिता वता काय अशें सांगता वता की विंगड जेन्ना जन्म विंगड रितीर जाता आसता आनी द्रोणाचार्य पळोवन सांगता काय दुर्योधन आमगेल गुरु महाराज द्रोणाचार्यांक तांगेल जन्म कशी जाल्लो एक द्रोणान जाल्लो ताचे खातीर तांकां कसं जाल्ला हांवें आज तांणी राजगुरू जाल्लीं ती कार्तिकेय शिवाल पुत्र तो कशें जाल्लो आनी पांडव जेन्ना पळोवन सांगता हान्नी पुरा कशें जाल्लें आसा तो ताजे निमित्त तांणी कांय राजपरी तांगेल कसं हें जाय न्ही ताका जन्म कांय इम्पॉर्टंट न्हय आनी राय आसूं काय म्हूण जाल्यार हांव म्हगेल कसं पावर आसा ताजेन हांव ताका आजीची ताका राय करून सोडता म्हूण आत्ताची तें राय जावच तसं ते अभिषेक करता म्हूण आनी थंय आशिल्ले कोण ते ब्राह्मण आशिल्ले दुर्योधन सांगता काय आत्ता तागेले अभिषेक करता आनी ताका मुकुटय कोणाल कारण हाडयत काय तो ऑन द स्पॉट म्हळ्यार आनी दुर्योधनाल ते स्किल पळयता हें सॅरेमनी मध्येन तूं हें पुरो करता आसतो फुडले एक मुकुटय हाडयत काय आनी त्या ब्राह्मण आशिल्ले कोणा सांगता काय आतां हागेले अभिषेक करून राय करी आनी अंगदेश खंयचे दुर्योधनाल अंडर आशिल्ले हो अंगदेशाचो राय जातलो म्हूण स्टेडियमान तूं पुरा जन म्हणटात पळय दुर्योधनालय जय जयकार घालता ती म्हूण कसन ताणें एक लिडरशीप दाखयलां म्हूण त्या प्रकारार पळयता म्हूण आनी तेन्ना कर्ण तागेले म्हणटात पळय हार्ट मेल्ट जाता म्हणटात पळय कसन जालें म्हूण कळ्ळी आईल तो कसन की कारणान आनी खंयची अंगदेशाचो राय जाल्लो आनी दुर्योधनान तागेले खातीर केल्लें ताणें कशी विसोर येता कशें ताणें सपोर्ट केला म्हळ्यार दुर्योधनाक गोत्त आशिल्लें की कोणाले लॉयल्टी घेवका जाल्यार खंयची बटन प्रेस करता म्हणटात पळय तें एक त्या प्रकारार आशिल्लें आनी हें एक दुर्योधन परिस्थिती अशी क्रिएट केली आजी खंयच्या निमित्त मुखार जावन तें व्हड युध्द जातल्यांची हें पुरा जाता आसतना कोण की एक मालगड व्यक्ती थंय मुखार सून येता म्हूण सांगिल्लें आसता आनी मुखार सून आयले तो कर्ण वचून तागेले पांय धरता खंय तो अधिरथ आशिल्लो कर्णाल बापूसू म्हळ्यार अंतू तो सूर्यपुत्र जाल्यार ह्या जेन्ना दिसता तशी अधिरथान ताका तागेलें पालन केलेलें आनी तें जेल सिता ताका आतां कर्णा दिसता काय हो आतां पुरा जना मुखार सून कळ्ळें आतां म्हगेली रियल आयडेंटिटी कसं हें म्हणून आनी ताका भंय करता आनी तेन्ना अशी जाता अधिरथाल पांय धरले सिता त्या अधिरथ म्हळ्यार पुरा जनाक पांडव जेन्ना गोत्त आशिल्लो तो कोण म्हूण म्हळ्यार तें रथ क्लीन करून रथ म्हळ्यार सूत म्हणटात तांकां ते रथा पळयताले जनतांनी तेन्ना भिमा हांस येता म्हूण सांगिल्लें आसा की आतां असल जन हो तो सूतपुत्र वे म्हूण अशी भीम सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा सो अशी जाताना दुर्योधन आपास ताका सपोर्ट करता म्हूण सांगिल्लें आसा तूं तुगेलें स्किल पळय न्ही हांवें तागेलें कला पळय न्ही हांवें भिमा आनी एक विशेश म्हळ्यार ते कर्णालें तें कवच आशिल्लें पुरा जाणांक कवच घालून घेवचें ना कर्णाल कवच म्हळ्यार तागेले बॉडीचे पार्ट आशिल्ले ते म्हळ्यार कशें आमगेलें एक स्किन आसता पळय तशी कवच तागेलें आशिल्लें सो दुर्योधन सांगता पळय हाका पळयल्यार कळना हांव कोण की स्पेशल आसा म्हणून आनी तागेलें कुंडल पळय म्हूण ते कर्ण कुंडल म्हणटा पळय तागेलें असल एक शायनींग आशिल्लें म्हळ्यार कसं की एक सिटीजन म्हळ्यार पुरा जनाक दिसता की हो एक स्पेशल पर्सन म्हूण आनी
पुराजन भितर आता ह्या पुरा जाता आसतना प्रजा भितर ते स्टेडियमा भितर बशिल्ले उलोवन घेता आसत की ಸ್ವಲ್ಪ जन सांगतात की भाई दुर्योधनान केलेले सम ಸ್ವಲ್ಪ मालगड जन सांगतात की नाही अशी सम नाही अशी करचे म्हणजे तसं पुरा डिस्कशन चलता आशिल्लें म्हणून आणि आम्ही पळयत की पांडवान जनाल पुरा एक चांग गुण आशिल्लें आणि तांणी ते ट्रेनिंगांतूय दाखयलेलें आसा आणि आणि तांणी मुखार सुनी जाता आशिल्लीं ती जाल्यार कौरव तांकां केन्नाय पांडव जनाल 100 जनां तांकां केन्नाय पांडव जना वयर झाड की तांणी चांग गुण आसा ती पुरा जनाल प्रिती तांकां मेळटा म्हणून आतां ते दुर्योधनाक एक भारी खुशी जाली की म्हाका आज एक मनुश्य मेळ्ळा जी म्हणटात पळय एक व्यक्ती मेळ्ळो कोणाक हांव उपयोग करून हे पांडवांक मारी येता म्हणून दुर्योधनाल त्यांच्या मनांत म्हळ्यार म्हणटात पळय फ्युचर एनिमिटी मुखार जोन तांगेल मध्ये लढाई जावची होड तरी ताजी आज एक बीज पडटा म्हणून त्याची ह्या सेरेमनीत आज जाल्यार ती घटना मुखार सून वचून ते महायुद्ध जातलें महाभारत जातलें एक हें आज एक घटन जालेली म्हणून सांगिल्लें सो आज आमी हें पळय येता की द्रोणाचार्यान अर्जुनाक डिस्प्ले पळयलें आनी हें एक विशेषता आमी एक पॉयंट आज वर येता की कंक्लूड लास्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट हें की एक शिक्षकालें सक्सेस म्हळ्यार तागेले स्टुडंटाल कॅपॅसिटी आनी तागेले स्किल पळोवचें आणि अर्जुन आणि द्रोणाचार्यालें ते एक रिलेशनशीप अशें पळय संबंध म्हणटात पळय ते एक आदर्श शिक्षक आणि आदर्श शिष्य ताजे एक मॉडेल म्हणून येता प्रोटोटायप म्हणून येता तांगेल्या म्हणजे कोणी एक आदर्श द्रोणाचार्य म्हणजे आदर्श शिक्षक नाशिल्लो आणि अर्जुना म्हणजे आदर्श शिष्य कोणी पळयली सो त्या प्रकारार आमी पळय येता आनी तें दाखयलेलें आसा सो तांगेलें हें एक ट्रेनिंग पिरियड एंड जाल्लें तो समारंभ एंड जातात हांगाची हें पुरो डिस्कशन जाताना हे दिवस एंड जाता आणि पुरा जन ते समारंभात कोण भायर पडटाना उलयता आशिल्लीं ती कसं जेन्ना जी दुर्योधनान कसं केलें म्हणटात पळय पुरा उलयता पुरा जन भायर वता ती म्हणून सांगिल्लें आसा सो हें एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आशिल्लें द्रोणाचार्यालें महाभारतांतू खंयच्यान तो तागेले स्टुडंट्साक डिस्प्ले दाखयता आनी तागेले मस्सकट ऑफकोर्स एवरी पर्वान द्रोणाचार्य आसा जाल्यार एक व्हड विशय द्रोणाचार्याला आनी इम्पॉर्टंट घटन म्हळ्यार ते 11 आणि 15 दिवसा युद्धा मध्यंतू जावचे ते द्रोण पर्व सो नेक्स्ट सेशनांत आमी तें डिस्कस करूया नेक्स्ट संडे सेशन ना ताजे मुखावेल संडे का सो आमी तेन्ना 11 देखून 15चे सेशन करू कसं तुमगेले फीडबॅक कॉमेंट असल्यार तुमी सांग येता हांगा राबयता एक 2 सेकंड एक 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता आज कसं आमी डिस्कस केलेलें सो आमी एक फर्स्ट पळयलें पॉयंट की द्रोणाचार्य एक आदर्श शिक्षकाचें तागेलें एक कला आशिल्लें कसन तागेले शिश्या देखून जेन्ना कळची तशी आसा ते तो करून घेत आशिल्लो आनी स्टुडंट्स तागेले शिश्य खंयच्यान तूं तांगेले नेचरा लेकार तांगेले कॅरेक्टरा लेकार खंयच्यान तूं तांगेले विशेशता आशिल्लें तांतूं तो तांकां मुखार सून व्हरता आशिल्लो आनी तांची स्किल तांगेले मुखार येता ताकाची तांणी एक फिल्डान तांणी मुखार सून येता आशिल्लीं आतां कशी एक बंदा एज्युकेशन सिस्टम आमी म्हणटात पळय की फोर्सेबली कसं शिकता ती तशी न्ही आशिल्लें तो द्रोणाचार्य ते पळयत आशिल्ले कोणाक कसं कॅपॅसिटी आसा त्या लेकार तो तांकां शिकयत आशिल्लो आमी पळयलें की प्रॅक्टिकली वे लायफान तूं कसलें की तांणी राज परिवाराच मस्त स्टुडंट्स आशिल्ले तागेले तांकां कसं शिकता आमी ते सिसोडील इन्सिडेंट पळयलें कशी अर्जुनान ताका ते प्रेझन्स ऑफ मायंड दाखोवन ते सेव केलें ताका म्हणून सो आमी तें पळयलें मागीर सेकंड आमी पळयलें की अर्जून थ्रू आउट द ट्रेनिंग तागेले सगळें गुरुकुलांत पुरा ट्रेनिंगांत तूं केन्नाय दाखयत आशिल्लो की तो कसलो एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य पुरा पशी उत्तम जावन आशिल्लो शिष्य कसो लायक म्हणून आनी द्रोणाचार्य तागेले वयर भारी एक प्रीत आशिल्ली म्हळ्यार तागेले पुत्ताक कसं शिकयलां त्या लेकारी अर्जुनान पुरा शिकून कळ्ळां आनीकय चड शिकला म्हणून आनी ते आमी ते पक्षीचे बॉम्ब्याच दोळ्याक मारचें तें घटन पळयली आनी आमी तांतू पळयलें की तांतू एक शिक्षीत आशिल्ले विशय अशे आसा म्हळ्यार खंयच्याय विशयार फोकस केल्यार विंगड विशयात चड मन लायन आसी तांचे आमी फोकस केल्यार तें अचीव करचें साध्य आसा आनी अर्जुनान आमकां ताजें प्रदर्शन करून तें आमकां दाखोवन दिलें की तें पॉसिबल आसा म्हणून आनी तें आमी कनेक्ट केलें की आमकां मनुश्य जन्मांत येयले तेन्ना आमकां भक्ती करचें आनी देवाल नामस्मरण करचें देवाल भक्ताल सेवा करचें कसं एक भाग्य आसा ताचेर आमी फोकस करून ताची अरावंड आमगेलें जीवन केल्यार आमकां मनुश्य जन्म आमी सार्थक करूं येता मागीर आमी लास्टारी मागीर मुखार सून आमी हें डिस्कस केलें कशी ते ग्रॅज्युएशन सेरेमनी तो समारंभ जाल्लो आनी तांतू कशी द्रोणाचार्यान पुरा सगळ्यांची हस्तिनापूर राज्य आनी लागीं आशिल्ली पुरा राज्य पुरा जन आयिल्लीं ते पळोवचें प्रदर्शन भिमाल आनी दुर्योधनालें आनी आमी लास्टार मागीर पळयलें की कशी अर्जुनान तागेलें
स्किल्स दाखयलें त्या सिच्युएशनान तुम भारी कसले तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आशिल्लो आनी ते सेरेमनी एंड जावचे पॉयंटारी आमी हें पळयलें की कशी कर्ण ते एंट्री घेता त्या पॉयंटारी आनी ते एंट्री घेतरी कशी ते मागीर पुरो घटन जाता आनी दुर्योधन कशी ते एडवांटेज घेता त्या सिच्युएशनाचे म्हूण सो आमी हें पळयता हाचें सो सेशन हांगा एंड करता मुखार सुनू भारी एक व्हड विशेष असो द्रोणाचार्य रोल ते 11 देखून 15 दिवसा युद्धामध्ये तू द्रोणाचार्य कसं करता कशी कशी परिस्थिती दाखयता ते आमी पुरा मुखार वयल्या नेक्स्ट सेशनान तू डिस्कस करूया कोणाले कसं कॉमेंट असल्यारी तुम्ही सांगेत फीडबॅक करता धन्यवाद पुरा जनाक तुमगेले कॉमेंट्सा खातीर तुमी अटेंड करता आसत हें सेशन आमी देवाला प्रार्थना करूया की आमी कसं की 1 घंटा सत्संग करता ती ताची एक किंचित रुपार आमी कसं की एक सेव करता आसत आमी पुरा जन ओट्टू मेळनू एवरी संडे मेळनू देवान देवान हाजे खातीर आमकां भाग्य दिवका की आमकां देवा लिहिला मना वचून आमगे लायफांत इम्प्लिमेंट करून आमी आनीक एक चांग रुपार देवाला भक्ती करता तसो भाग्य आमकां मागून घेवका सो कोणाले कसं असले कॉमेंट करूं हेजे आमी 3 पंथा हरे कृष्णा महामंत्र म्हणू प्रार्थना करून हे सेशन एंड करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण नेक्स्ट सेशन आम्ही मुखार सुन द्रोणाचार्य जीवनाचे पळोवया हरे कृष्ण धन्यवाद पुरा जनाका अटेंड केले हरे कृष्ण